प्रितीच्या भयणी भावांनो, अशीच एक मिटींग चलताली, प्रेयर मिटींग चलताली. आनी हे मिटींगेक न्हू असली ती लोक एक तेस करताली. खंयचो तेस? मारयेच्या 7 दुखींचो तेस ती करताली. आनी मारयेची 7 दुखांतले 5वें दूख जें जावन आसा तें जेजू कुर्सार मरता. हें जेन्ना हें तेस चलता आसतना जो कोण तेस कंडक्ट करतालो तो जेजू कुर्सार मरता तें म्हणचे आसा तेन्ना मिस्टेकीन मारिया कुर्सार मरता अशें म्हणटा, अशें वाचता. आनी थोडीं जाण हांसूंक लागलीं. गडे ती हांसलीं कित्याक मिस्टेक जाली म्हणून. पूण मोगाच्या भावान भयणींनो, आमी बारीकसाणेन नदर मात जाल्यार न्हू खऱ्यांनीच मारयेक जेन्ना तिणें आपल्या पुताक कुर्सार वळवळटा आनी मरता तें पळोवन गडे तिकाय तें आत्मीक मरण फावो जालें. आयज आमकां पवित्र सभा भाग्यवंत आंकवार मारयेची दुखांची नियाळ करूंक आपयता. आपलो पूत जेन्ना संवसारांत आयलो तेन्ना ती जावन आसली खुशाल, तो दीस जावन आसलो तिचो खुशालकायेचो दीस. आनी जेन्ना आपलो पूत कुर्सार मरता तें पळोवन तो जावन आसलो तिचो दुखीचो दीस. चड दुखीचो, व्हड दुखीचो दीस आमी म्हणूंक येता. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणो, हेंच हेचेरूच नियाळ करूंक न्हू आयज पवित्र माता आमकां हे दुखेस्त आवयचो उगडास करता. दुखेस्त आवय बरोबर आमकां चलोवंक शिकयता. कित्याक मोगाच्या भयणी भावांनो, जायती कश्ट दोग येयलीं. एक आवय जाणा आपल्या पुताक वा आपल्या भुरग्याक केन्ना कितें जाता ती रोखडीच आपल्याचे काळजांत घेवन दवरता. खंयची आवय जावन दी ती कितें जालें रोखडीच आपल्याचे भुरग्याचें सूख दूख ते खुशालकाय ती रोखडीच आपणाच्या काळजांत दवरता. आनी आयज आमकां पवित्र सभा भाग्यवंत आंकवार मारयाची हें दुखांत भाग घेवंक आमकां आपयता. आमकां हे दुखांत भाग घेवन कालाचें धरूंक न्हय म्हूण, पूण मारये भाशेन तिणें कशे भाशेन हे दुखांतल्यान वांटो घेतलो आनी तरी आसतना ताणें जे देवाची येवजण पाळली ती आमकां आयज तातूंत नियाळ करूंक आपयल्लीं आसात. आमी भाग्यवंत मारयेची ही 7 दुखां जाणात. पयलें म्हणल्यार आतांच आमी आयकलां ती लुकाची शुभ वर्तमानांतलीं सिमियोनाची उतरां. जेन्ना तो म्हणटा न्हू भुरग्याक देवान एक नमुनो कसो वचलेलो आसा आनी एक तरसाद कशी तुज्या काळजाक ती तोपतली जेन्ना ताका उंच बातल्यान न्हू. वे ताका तो एक प्रोफेसाय कशें करता. तो एक पयलें हें जावन आसा पयलें मारयेचें दूख. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हेरोद बादशाह भुरग्यांक मारूं सोदतालो, बाळकांक मारूं सोदतालो तेन्ना मारिया जुजे बाळका जेजू घेवन इजिप्तांत परतेश करता तें दुसरें दूख. तिसरें म्हणल्यार जेन्ना भुरगो जेजू जेरुसलेम सांडटा तें दूख तें आवय आपल्याचे काळजांत भोगता. चवथें म्हणल्यार जेजू जेन्ना कुरीस उबारता तेंय मारयेन पळयलें आनी तेंय तिणें आपल्या काळजांत दवरलें. कितलो म्हूण आपल्या पुताक ताणें त्रास दिलो, ताका मारून उडयलो आनी तरी आसतना तो कुरीस घेवन तो उबारून तो गेलो तें पळोवन हेंच जावन आसा. आनी चवथें मारयेचें दूख. 5वें म्हणलेलें जाल्यार जेजू कुर्सार मरता तें. 6वें दूख जावन आसा जेजू कुर्सावर देंवयतात आनी तिच्या कुसव्यान दवरतात तें. आनी 7वें दूख जावन आसा जेजूक निखिपितात तें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत कश्ट त्रास आसतलेच. जिविताचे मुखेल भाग ते जेन्ना येता तेन्ना न्हू आमकां केन्ना येता तें आमकां खबर आसना. आमी केन्ना एक्सपेक्ट करिना तेच वेळार ते येतात. आनी अशें आमी पळयता भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या जिवितांत बी तिका कितें जाता तें केन्ना त्या घडयेक कळोंक नासलें. पूण ती सगळें आपल्याच्या काळजांत रिगोवन ती दवरताली आनी देवाची येवजण घडये ती तशीच पाळटाली. घडये देवाच्या हातांत घालताली आसतली. देवा तूंच जाणा, तुवें म्हाका पूत दिल्लो आसा, हें सगळें आतां तें तूंच पळयतलो म्हणून घडये तीन
देवाच्याच हातान सोडलेलें आसतलें घोडी. आयज आमकां जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास येतात, कश्ट येतात, ते आमी भावार्थान आमी पळयनात जाल्यार भावार्थान आमी ते फुडो करिनात जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें वायटूच जाता. आमच्या जिवितांत सगळें कितें म्हणटा तें त्रासूच येतात आनी आमी आनीक चड तें प्रॉब्लम जे आसा तें आनीक व्हड करून उडयतात आनी देवाक आमी पयस करतात. देवाक आमी कंप्लेन करूंक लागतात, देवाचेर आमी शीण करूंक लागतात आनी आमी ताची तशिल्लीं पयस जातात. पूण जेन्ना आमी आमचे कोश्ट त्रास भावार्थान व्हरतात न्हू, तेन्ना देव आमकां आनिकूय घोटाय दिता, आमकां आनिकूय तो शक्ती दिता फुडें व्हरूंक आनी आमचो बोवाळ वाडटा, आमचो भरोसो वाडटा. जसो आयज आमचे भाग्यवंत मायेन केलो तसो ताणें ह्या कोश्टान दुखांतल्यान न्हू आपल्याक ताणें फाटीं सरोंक ना. देवाक तिका जायतो रायट आसलो जेन्ना हें जाता तें पळोवन देवाचेर शीण करूंक, पूण ती देवाचेर शीण करूंक पावली ना, पूण ती देवाची येजूनच करूंक लागली. ती जाणा आसली देवाचेर आपणाचो पूर्ण विश्वास दवरल्यार सगळें बरें जातलें म्हणून. आनी आयज आमी घडये तिच्या दुखांचो उगडास कोत्ता जायत, पूण तरी आसतना तिका देवान ह्या कोश्टांतल्यान गेल्या देखून आपणाचे बरोबर ती लावली देखून तिका आयज सर्गीचे राजांत व्हड स्थान तिका दिलें. आमच्या जिविताचें नदन मारूया आनी पळोवया कितले फावटी म्हूण आमी देवाक शिणलें काय जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें सारकें जायना तेन्ना. आनी मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमी देवा लागीं तीच कृपा मागुया आमचे आवयक दिल्ली ते भशेन. ती घोटाय, ती शक्ती ह्या त्रासांतल्यान वचोंक आनी हे त्रास कशे येता तेन्ना आमी देवाची येवजण करूंक फाटीं सरूंक न्हय, पूण मुखार वचूंक देवाचो आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.